नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. कुडपण मोबोर जेटीचेर पातळो डायरिया हागवणीत 5 जण सोंपले. 163 पॉझिटिव्ह. दिसाक 4 ते 5 नवे दुयेंती. बोटीवेले लेबर आरोग्य खाते म्हणटा नितळसाण ना. डेमो काडयांक जीएसटी ना. मुख्यमंत्री म्हणटा रियल इस्टेटी विशीं मंत्रीगटाच्या गोंयचे बसकेंत जातलो निर्णय. हेल्थ इन्शुरन्साक 5% जीएसटी. कसिनो गेमिंगाचेर आसा तस्सो. वर्सा फाटीं गेल्ल्या रस्त्यावेली फोंडकुलां कॉन्ट्रॅक्टराच्या खर्चान रिपेर ना जाल्यार ब्लॅकलिस्ट. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इंजिनियरांक शोकॉज दर्जाचेर नजर. एक मायनिंग ब्लॉक ऑपरेशनल. ऑक्टोबरात आनी 2-3 ब्लॉकांची जनसुनावणी सप्टेंबरात. मुख्यमंत्री म्हणटात डंपाची ई पावणी 2-3 दिसां भितर. कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पांक केंद्राचो धप्पो. 71 हेक्टर राना खात्याची जमीन वापरूंक परवानो मागपी अर्ज रिटर्न. गोंयान बरयिल्ल्या लेटरांचेर मागला स्पश्टीकरण. वास्को शारांतले चडशे सीसीटीव्ही कॅमेरे चोरले. खासदार फंडांतल्यान 15 वर्सां आदीं घाल्ले. 52तलो एकूय चलना. आमदार म्हणटा ना जाल्यार आमी घालता. उफेवण आयिल्ल्यो विसर्जीत गणेश मुर्ती पीओपीच्यो जाल्यार तपासूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करंजाळे दर्यादेगेर. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट एक्शनीक वतलो कलेक्टराक. मोपावेल्यान नवी दिल्ली वतल्या देहरादूनच्या पॅसेंजराक मोपा पुलिसांनी 6 लायव्ह कारतुशी सयत धरलो. वतालो नवी दिल्ली. कारतुशी खंयच्यो चल्ल्यात चौकशी. खबरो विस्तारान. साश्टीच्या कुडबणा आनी मोबोर जेटीचेर डायरियान 5 जाण सोंपले. दोनूय जेटीचेर पातळा. दिसाक 4 ते 5 नवे दुयेंती. हेल्थाचो अधिकारी दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार सांगता आतां मेरेन 163 पॉझिटिव्ह. 5 सोंपले. जेटीचेर नुस्त्याच्या बोटीचेर कामाक आयिल्ल्या लेबरांक दुयेंस. जेटीच्या वाठारांत नितळसाण नाशिल्ल्यान खंय दुयेंस पातळा. तो आउटब्रेक जो आसा तो डायरियाचो आउटब्रेक आसा आणि मोबर जेटी जी आसा आणि कडबोना जेटी आसा न्ही ह्या दोनूय जेटीचेर आमकां केसीस मेळपाक लागल्या. आणि ह्यो ज्यो केसीस मेळटा त्यो ज्यो फिशिंग कम्युनिटीचे जे लेबरर्स आसा ह्या दोनूय जेटींचेर जे सगळे आउटसायडर्स आसा जे आमचे छत्तीसगड, ओरिसा, झारखंड ह्या स्टेटांतल्यान येयल्ले आसा तांच्या भितर मेळटा आमकां केसीस. बेसिकली कशें आसा की तांच्या भितर ते क्राउडेड रावता सगळे. दुसरी गजाल म्हणल्यार तांचे सॅनिटेशन बरोना आणि हायजीन जी आसा म्हणजे हात वॉश करपाचे. संडासांतल्यान येयले म्हणटकीर हात वॉश करपाचे किंवा कितें खाल्ले म्हणटकीर खावच्या पयलीं कितें हँड वॉश करपाचे आसा पळय हे जे आमी हायजीन म्हणटा पळय सामकी पुअर आसा तांची. आणि ताच्या खातीर हो एका कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्याक अशें हें ट्रान्समिशन चालूच आसा. ह्यो केसीस खंय तरी 17 ऑगस्टाच्यान सुरू जाल्ल्यो आणि अजून सुद्धा एक केसीस मेळटा आमकां. मोबर सायडीन मातशे कमी जाल्या केसीस पण कडबोना सायडीन अजूनय केसीस मेळटा. आणि पळयलें जाल्यार आमी 4 ते 5 केसीस अजूनय आमकां दिसाक मेळटा. आतां जर आमी टोटल काउंट पयल्या दिसाच्यान आतां पर्यंत पळयलें जाल्यार 163 केसीस जाल्या टोटल. आणि थोडे आमचे जे टेस्टिंग केला तातूंत कळ्ळां की तांकां कॉलराची लागण जाल्या म्हणून. आतां हे जितले 163 पेशंट मेळ्ळा तातूंत भितरले 5 डेथ्स जाल्या आणि 100च्या वयर पेशंट रिकवर जाल्या आणि आमच्या हॉस्पिटलांतल्यान बरे जावन मेडिसिन घेवन बरे जावन परत कामाक गेले. डेमो गाडयांक जीएसटी ना. फुडल्या जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत घोशणा. कावन्सिलाचो वांगडी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता रियल इस्टेटी विशीं खंय 23 तारखेर गोंयांत जावपा आशिल्ल्या राज्यांच्या मंत्रीगटाच्या बसकेक कितें तें थारतलें. सगळ्या राज्यांक रिपोर्ट दिवंक सांगला. हेल्थ इन्शुरन्साक जीएसटी 18 वयल्यान 5%.
मॅक्झिमम दरांनी विषय म्हणलं इट शूड बी द 5%, बट हांवें म्हजें मत म्हणटाना म्हणलें इट शूड बी द 0% GST जावचो म्हणून. बट ताजेर फायनल डिसिजन जावना. फायनल डिसिजन जें आहा तें नेक्स्ट GST मिटिंगेन रोखडेंच जातलें आनी ताच्या खातीर परत ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स हांवें सांगलें की आय एम ऑल्सो रिप्रेझेंटींग दॅट, म्हणजे बींग अ डॉक्टर्स बींग अ हे त्या मिटिंगेन फुडल्या मिटिंगेक म्हाकाय कॉल करतले आनी ताजेर सगळ्यांच्या कॉन्सेन्सीस एकी कडेन कितें येता तें पळोवन फायनलायज जातलें. पण एक बरी गजाल आसा की इट शूड बी ऑन द 18% वयल्यान 5% जावपाचें ह्या डिसिजनाचेर आतां पर्यंत फायनल जालां. त्याचेर डेमो कार ही काही विकिना कार, बट ते हाडटात आनी फॉर द ट्रायल बेसीस दवरतात. तेजेर GST 0% जावचो म्हणून ताजेर एग्री जाले ते आनी ती 0%हेजेर जातली, सो दॅट इट वील बी द लोकांक जे विकत गाडी घेतले ती बरें पडटलें. रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो रेव्हेन्यू वाडला. ओके, रेव्हेन्यू कारण रेव्हेन्यू कलेक्शन हातूंतल्यान म्हणजे गोवा आनी सिक्कीम, बट सिक्किमान हो विशय आनी कंटिन्युअसली हांवें आमकां आनी एकदां प्रेजेंटेशन करपाक दिवचें, जेणे करून आमी म्हणटा तसो फुटफॉल थोडोसो कमी जाला आसूं शकता. थोडे जाण जे एक्चुअली कॅसिनो खातीर खेळपाक येतात हे एक्चुअल कॅसिनो खेळपी थोडेशे फॉरेन कंट्रीनी गेल्यात, नेपाळ श्रीलंका हांगासर वता. ताच्या खातीर हो विशय आमकां आनी एकदां प्रेजेंट करपाक दिवचो. बट एट प्रेजेंट तरी तेंच्यांनी सेम हेजेर कंटिन्यू केला. देर इज नो एनी चेंजीस इन टू द GST ऑफ कॅसिनोज आनी ऑनलायन गेमींग हाजेर काही चेंजीस ना. इट इज एन ग्रूप हावजींग, दुसरें रिडेवलपमेंट आनी तिसरें इट इज एन 2 टायर 3 टायर सिटीज. 45 लॅक्सचे अबाव जर 45 लॅक्सची किंमत वयर वयता आसत जाल्यार ताजो GST पर्सेंटेज वाडटा. परत तेजे इनपूट रेबीट हे सगळे विशय आशिल्ले, बट तेजे फायनल कन्क्लुजनाचेर कांयच येवंक ना. फायनल कन्क्लुजन येतलें आमची नेक्स्ट मिटींग GSTची 23 तारखेर गोंयांत आसा. सो दॅट ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे गोंयांत येतले. ताजी मिटींग गोंयांत जातली आनी ताज्या उपरांत डिस्कशन जातलें आनी फॉर द नेक्स्ट मिटींग वी आर सबमिटींग द फायनल रिपोर्ट. फाटल्या वर्सभरात केल्ल्या रस्त्याचेर फोंडकुलां दिसत जाल्यार सगळे रस्ते परत त्याच खर्चात कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यान रिपेर करून घेतले. करना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. PWDच्या इंजिनियराकूय शोकोज नोटिशी. ह्या फुडें रस्ते करतना खंय क्वॉलिटीचेर बारीक नजर आसतली. की विदाउट स्पेंडींग एनी मनी तितक्या जाणांनी तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. ना जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करतले सरळ. ते जर ते करून दिना जाल्यार तेज्या खातीर म्हणजे आमी आतां आयिल्लो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो घेतलाच आनी त्या अनुसार आमी त्या सगळ्या हांकां म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी आमचे इंजिनियर्स हांकां सांगलां की तेंचे कडेन रिपेर करून घेयात जाता तितके बेगीन. ओके, पूर्णता. आनी ताज्या उपरांत इफ दोज वर नॉट डुईंग दे वील बी द ब्लॅकलिस्टेड. 100% कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जातले. इवन दो आमचे इंजिनियर्स जे आहा पळय हांकांय शोकोज ज्यो आसा ह्यो इश्यू करतले. तेजेर वर्कींग सुरवात केला. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी फायनल रिपोर्ट हाजेर वर्कींग सुरू जातलें. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर एक कमिटी काडल्या. ते स्टडी करून नवीन रोड जे करतले पळय न्ही ते कशा पद्दतीन म्हणजे द क्वॉलिटी ऑफ द रोड आनी तेजो ड्युरेबिलिटी पिरियड परत तेजो कितें कितें एक्शन तेजेर घेवचें हें फिक्स करतले आनी ताज्या उपरांतूच आमी फुडल्या रोडाचे हे जे आसा ते दितले वर्कआउट. एक मायनिंग ब्लॉक ऑपरेशनल जाला. ऑक्टोबरात आनीक 2 ब्लॉक ऑपरेशनल जातले. 3 मायनिंग ब्लॉकांची जनसुनावणी सप्टेंबर सोंपता म्हळ्यार जातली. 2-3 दिसां भितर डंप मिनाची इपावणी जातली. ऑक्टोबरात मीन येरादारी सुरू जावये. डंपाक प्रायव्हेट कंपन्यांचे अर्ज खंय रोखडेच क्लियर. मुख्यमंत्री सांगता. दुसऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही ते ऑक्टोबर म्हयन्यात सुरू जातल्यो. 2 पयले येतल्यो. तेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसा. तेजी ECBC मेळून सुरू जाल्या. दुसऱ्या टप्प्यान जे आमी ऑप्शन केल्ली तेजी पब्लीक हियरींग ही सप्टेंबर एंडिंगाक आसा. 2-3 जाणांची JSW आनी वेदांताचे पब्लीक हियरींग जातले आनी तांची मायन जी आहा पळय न्ही ती डिसेंबर पर्यंत जावपाक जाय असो म्हाजो अंदाज आहा. तिसऱ्या टप्प्यात केल्यार ते ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात आसा. इट वील टेक टायम अनदर 3 to 4 months. ऑप्शन मटेरियलात ते जे उरलेले सुप्रीम कोर्टांतल्यान परत गायडलायन घेवन आमी 30th ही ऑप्शन्स करता. ताजो ऑलरेडी फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर तेजे ऑप्शन जातले. ऑलरेडी फायल हांवें सायनूय केली आनी ते जे आसा पळय न्ही हे ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्यान ई ऑप्शन केल्लें मटेरियल ट्रान्सपोर्ट जावपाक करपा खातीर कांय हरकत ना ते जातले. डंप ऑप्शन्सची पॉलिसी रेडी केले तेज्या प्रमाणे डंप ऑप्शन जे आहा पयल्या फेजींतले सप्टेंबर एंडिंग पर्यंत डंप ऑप्शन प्रोसेस करपाक सुरवात करतले. इवन दो जे आमी डंप्स जे चौगुले खातीर पयलो जो डंप दिलो अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी तांकां आमी पयलो डंप दिला. आनीक बाकीचे कोण जर एलिजिबल जाता आसत जाल्यार तांकांय दितले. दीस इज अ 4th थिंग एक्चुअली. बट बेगिनात बेगीन मायनींग फूल फ्लेज जावचें हाज्या खातीर पूर्णता एज अ मायन्स मिनिस्टर म्हाजो प्रयत्न आसा.
कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पांक केंद्राचो धपको 71 हेक्टर राना खात्याची जमीन वापरूंक परवानो मागपी कर्नाटकाचो प्रस्ताव केंद्रीय राना पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयान परत धाडलो. गोंय सरकारान जानेर 2023 बरयिल्ल्या लेटराविशीं केंद्रान कर्नाटकाकडेन स्पश्टीकरण मागलां. जीएमसी भायर स्क्रॅपाच्यो गाडयो तश्यो पार्क करून दवरिल्ल्यान येरादारीक आडखळ. स्क्रॅपाच्यो 15 गाडयो जीएमसीच्या वाठारांत पडून आसात. पार्किंगाची सुवात आडायतात. थंयच्यान क्लियर करच्यो म्हणून मागणी. स्क्रॅपाक लागून जीएमसी जळारांचो झोन जावपाची भिरांत. खासा रिपोर्ट. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सगळेच गोंयकार अशें चिंतता की जेन्ना हॉस्पिटल वयता तेन्ना आमी चिंतता की क्लीन आनी हायजिनीक आसचें म्हणून. बट जीएमसी जाल्या उपरांत आमकां भायर पार्किंग दिसता तें म्हणल्यार हांगासर स्क्रॅपाच्यो गाडयो आसा. डिनाच्या तुमी फाटल्यान जी बिल्डींग पळयता ती डीन ऑफिस आनी ह्या डिनाच्या ऑफिसा भायरूच हांगासर नात म्हणल्यार 15 गाडयो आसा. फाटल्यान एक बस पळोवपाक शकता म्हाज्या तुमी. तशेंच हांगासर कारी आसा, सुमो आसा. ह्यो अश्यो 15 गाडयो डिनाच्या ऑफिसा कडेन पडलेल्यो आसा. तशेंच मॉर्गा कडेन ते 2 एम्ब्युलन्स पडलेले आसा. फाटल्यान मागीर आनी एक बस पडलेली आसा. सो अशा तरेच्यो हांगासर व्हेहिकल 15च्या वयर हांगा पडलेल्यो आसा. आनी ह्यो पळोवपाक जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हांगासर पार्किंग स्पेस आसा ती युटिलायज करता. त्याच्या भायर पावसा दिसांनी हांगासर मॉस्किटो जावपाचे चान्सीस आशिल्ले. तशेंच आनी दुसरी गजाल आसा ती म्हणल्यार आमी कोलकाता हांगासर डॉक्टराचेर जे असॉल्ट जाले ती केस पळयल्या. आनी हांगासर ज्यो बसी आसा ते क्रायम करपाक सुद्दां यूज करपाक शकता कोणी. कारण ह्यो अश्यो बसी आसा त्यो ओपन बसी आसा. ते बसींची बद्दल दारां ओपन आसा, कारी ओपन आसा. आनी हांगासर कोण लिपोवन सुद्दां रावलो जाल्यार कोण दिश्टी पडचो ना. ताका लागून आमी मागणी करता की डिना कडेन की बेगींतल्या बेगीन ज्यो 15 गाडयो आनी फाटल्यान ज्यो आनी थोड्यो आसा त्यो सगळ्यो गाडयो बेगींतल्या बेगीन काडच्यो. जेणे करून हांगासरली फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग जी स्पेस आसा ती कमी जातली. आनी जे कोण एंटी सोशल एलिमेंट कितें स्पेस यूज करपाक शकता ते करपाक पावचे ना. ताका लागून ह्यो बेगींतल्या बेगीन जीएमसीन बसी काडच्यो आनी ही प्लेस आसा ती वेकंट करची आनी हे स्क्रॅपाक दिवच्यो. कारण सरकाराचे अशें हें आसा की पॉलिसी आसा की ज्यो 15 वर्सां ज्यो गाडयांक जाल्यार त्यो स्क्रॅप करच्यो. बट ह्यो हांगा पळयत जाल्यार जीएमसी अशेंच पडलेले आसा. आनी त्यो ह्यो जर स्क्रॅपाक दिल्यो जाल्यार तातूंतल्यान तांकां रेवेन्यू येवपाक शकता. सो अशा तरेन जीएमसीन जावं जे हेल्थ मिनिस्टर विश्वनाथन हांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो स्क्रॅप करच्यो आनी हांगासरली प्लेस आसा ती वेकंट करची. प्रुडंटा खातीर जीएमसी बांबोलीच्यान रुपेश रावत. गुन्यांव आनी गुन्यांवकारांचेर नजर दवरूंक वास्को शारांत खाल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरा चोरले. खासदार फंडांतल्यान 15 वर्सां आदीं वास्को एकूण 52 कॅमेरा घाल्ले. एकूय कॅमेरा आज चलना. इतलेंच न्ही, तातूंतले कितलेशेच चोरल्यात. जमता जाल्यार खासदार फंडांतल्यान परत घालचे, नाजाल्यार आमदाराची कॅमेरे घालपाची तयारी. नमस्कार सगळ्यांक. सद्याक आमी आसा वास्को ह्या शारांत आनी वास्को शारांत आमी जाणा जायते वायटल इन्स्टॉलेशन आसा. हांगा इंडियन ऑयल टँकींग आसा, एअरपोर्ट आसा, नेवीचे ऑर्गनायझेशन आसा, गोवा शिपयार्ड, डिफेन्स आउटलेट्स सगळे हे वास्को शारांत आसा. पूण एक आमी जे आयज न्यूज घेवन आयले एक स्पेशल रिपोर्ट अबाउट द सीसीटीव्ही कॅमेराज. सुमार एक 15 वर्सां जालीं हे सीसीटीव्ही कॅमेरा गोंय वास्कोचे हे व्हडले शारांत भितर 52 सीसीटीव्ही कॅमेरा अंडर MP लेड फंड्स घाल्ले. पूण आयज अरावंड 15 वर्सां जालीं ते सीसीटीव्ही कॅमेरा जे आसा 52 जे कॅमेरा घातले ते आयज सगळेच नॉन फंक्शनल आसा. सद्याक जेन्ना एसेंब्लीन येतो मोठो बोवाळ जाता सीसीटीव्ही कॅमेराचेर आमी एक सांगूंक सोदता की वास्कोन सीसीटीव्ही कॅमेरा अजुनूय चलना. ताजेर कांय मेंटेनन्सूय जाल्लें ना. आनी थोडे जे तुमकां आमी सांगूंक सोदता थोडे कॅमेरा जे आशिल्ले ते चोरयेक सुद्दां गेल्या. जे थोडे जाग्यार उरल्या ते फक्त आसा पूण ते कांय कॅप्चरूय करिना. हे ऑपरेशनल आसा खूब गरजेचें आसा. सो हांव दिसता MP लेड फंडांतसून तो जाल्लो आसा. सपोज तांचे कडेन सपोज जायना जाल्यार आमी फुडलो प्रोसिजर करून आमी स्वता घालूंक शकता. पूण तो थंय आशिल्ल्या कारणान इंट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट जावचो न्ही. नाजाल्यार हांवें फाल्यां घालो जाल्यार कोणूय म्हणटलो फाल्यां MPचे मुद्दम तुमी काडले आनी तुमी तुमचे घालता म्हणून. सो हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता तुमी ते घालचे म्हणून. आनी सपोज जायना जाल्यार आमकां सांगा, आमी इमिडिएटली ते चालू करतात.
हाजे पयलीं खुबश्यो चोरयो जावं मर्डर जावं मोलेस्टेशन जावं हाजे डिटेक्ट जाल्ले आसा. खंय एक्सिडेंट जालो म्हणजे कित्या खातीर एक्सिडेंट जालो, कोण हिट एंड रन केसीस आसता खूब. सो ह्यो सगळ्यो केसीस डिटेक्ट जावपाक कॅमेरा हो खूब इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका पुलिसांनी म्हाका दिसता आव्हान केलें सगळ्या लोकांक बसून की जाता तितल्या तुमच्या शॉपा कडेन तुमच्या चौऱ्याचेर तुमी एक एक कॅमेरा घालचो तुमची सेफ्टी खातीर आनी ओवरऑल आमकां दुसरोय एंगल मेळटा. सो हांव सगळ्यांक ह्या निमित्तान हांव सगळ्या शॉपकिपरांकूय हें करता की एक धाकटो सपोज कॅमेरा घालो, आपूण आपल्या दुकानाची जर सेफ्टी करतात, पूण भायर सपोज दुकाना भायर कितें इन्सिडंट घडटा तो पसून आमकां इन लायट येवपा जाता आनी हें केलें जाल्यार क्रायम खुबशे डिटेक्ट जावंक शकता. पुलीस जे आसा वास्कोचे पुलीस तांच्यांनी सुद्दां एक प्रपोजल दिल्लो आसा, खंय तरी आमदाराकूय दिल्लो आसा, लोकांक तांच्यांनी अपीलूय केल्लें आसा की खंय तरी CCTV इज व्हेरी वायटल. आतां सद्याक आमदार सांगता जरी MP लेड फंडान ते करूंक सोदना जाल्यार वी वील हॅव टू अप्रोच दी गव्हर्नमेंट एंड गेट इट डन. वास्कोच्यान पुडर मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसर्जित केल्ले गणपती POPच्या कायतापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची टीम पणजे करंजाळे दर्यादेगेर पावली. मुर्तीचे सॅम्पल एकठांय केल्यात. POPच्यो म्हणून कळ्यार रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्याक वतलो. उपजिल्लोधिकारी एक्शन घेवंक शकता. आदी मुर्तींची सॅम्पलां तपासतले. By our office to inspect the Miramar stretch and the Karanzale stretch to see if there are any Ganesh idols lying on the beach, and we are going to do a collection, and then we will proceed with the analysis in the lab. So based on the chemical composition we can conclude that if these idols are made of clay or POP. We have also collected the water samples to determine the physico-chemical composition as well as microbiology samples, and based on that we will give a detailed report. पळय आमची टीम आता सॅम्पल काडटली वचून POPच्या जाग्यार मेळ्या थंय करंजाळे आसा. तुमी आता रिपोर्ट आसा म्हजी टीम ऑलरेडी फिल्डार आसा रिपोर्ट काडपाक. ती एनालायज करतले आनी जर आमकां कंटेंट चड मेळ्ळें सो आतां कितें जालें तें आमी कांय करूं शकनात. बरोबर. हय हय पूण एटलीस्ट फ्युचर प्लॅन असो मेळटलो की बाबा दुकानार म्हणजे जी आमी जे सॅम्पल पयलीं 1 म्हयने पयलीं काडली ती फक्त गणपती विकता ताचे 3-4 दीस विकपाक सुरू केले तेन्ना आमी कंटिन्युअसली सगळ्यांचेर चॅक दवरचो पडलो. फायन दिवपाचो तांकां आसा पूण तो फायन अधिकार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ना, तो अधिकार आसा कलेक्टराक करपाचो. आमी फक्त टेक्निकल बॉडी असले कारणान आमी फक्त सॅम्पल काडून एनालायज ताचो पळोवपी आसा काय ना हें सांगपाचें काम आमचें. आनी तें आमी 1 म्हयने पयलीं जें आमकां आयिल्लें तेन्ना आमी कलेक्टराक ही लेटर बरयल्लें एक्शन घे म्हणून. POPच्या गणेश मुर्त्यांचो विधानसभेत इश्यू आयिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें आश्वासन दिल्लें पळयात. Please get polluted due to immersion of plaster of Paris idols. In spite of ban, the plaster of Paris idols are brought in Goa from outside state and sold it without any control. पुलीस डिपार्टमेंटाक भायल्यान हाडटा पळय न्ही थंयसरूच बॅन करपाक लायता आनी मार्केटान जर कोणी दवरले आसत जाल्यार तूं हेंका धाडून चॅक करपाक लाय. मजगतीं गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष आनी फातोड्ड्याचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो. विधानसभेत सरकाराक शिटकावणी दिवन सुद्दां सरकार फेल. विजयान फोग काडलो. गणेश भक्तांच्यो भावना खंय दुखयल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा पुलिसांनी अंशुल घई म्हणटा त्या देहरादूनच्या पॅसेंजराक मोपा एअरपोर्टाचेर स लायव्ह कारतुशी सयत थल्लो. तो मोपा वयल्यान आकासा एअरलायन्सान नवी दिल्ली वतालो. ताच्या बॅगांत 6 लायव्ह कारतुशी मेळ्ळ्या. उपरांत ताका अटक. खंयच्यान हाडल्यो ते विशयी कांयच पुरावे डॉक्युमेंट ना. ताची चवकशी चल्ल्या. 70 देरोड्या पोर्तुगीज तेंपावयले नाणें मेळ्ळां. शेतांत वावुरतना बाबू गांवकार म्हणटा ताका हें नाणें मेळ्ळें. हुंवारांत व्हांवन आयलां आसुये म्हणून बाबू सांगता. 1823-24 वर्सांतलें हें नाणें आसुये म्हणून अदमास. त्या तेंपार ताका खंय कॉपर टेंगा म्हणटाले. किंग द मिंगल ह्या राजान खंय तें नाणें चलनांत हाडिल्लें. खासा रिपोर्ट. आमकां सांगताले
सांगली की हांगासर पोर्तुगीज लोक खूब आसले. हांगासून ते देरोड्या गांवासून आमगांवात स्मगलींग करताले. सोरो जावं सोन्याचे बिस्किट्यो खूब तरेचे ते स्मगलींग करताले. हांगासून देरोड्या गांवासून आमगांवात ते 3 किलोमिटर आसा आनी आमगांवासून बेळगांव 30 किलोमिटर जावंक शकता. आमी थंय प्रॉपर पूण ती जाणटेली आमकां तेन्ना सांगताली. हांगासर तेन्ना पोर्तुगीज टायमार खूब दहशत आसलो. हांगासून 20 मिनटां गेलो जाल्यार साटरे गांव वता. थंयसर साटरे गांवांत एक गड आहा. थंयसर पोर्तुगीज वयताले. थंयसर दहशत आसताली. थंयसूनच स्मगलींग साटरे गांवासूनच स्मगलींग जाताली. आनी हांगासून 4-5 किलोमिटरार माळोले गांव आसा. थंयसर एक पोस्त वाडा आसा. थंयसर हे आसा पोर्तुगीज टायमाची जेल आसा. तेन्ना तो पोर्तुगीज तेन्ना अशें दिसता की ते रोहिणी आनीक आसूंक शकता. हांव शुअर सांगूंक शकना पूण म्हाका एक सिंगल कॉयन गावला तो. तेन्ना तेज्या वरसून सिद्ध जाता की हांगासर पोर्तुगीज काळांत पोर्तुगीज हांगासर खूब वावरताले. हांगासून स्मगलींग बी करताले अशें दिसता म्हाका. तेच्या उपरांत आतां देरोडो बाबू नारायण गांवकर म्हणून हांगासरलो गांवकार आसा. तो आपल्या फार्मात गेल्या जून म्हयन्यात आयल्लो. तेन्ना तेजे हुंवारान ही जमनीची सगळे जमीन तेजी फेन्सिंग केल्लें. तेच्या उपरांत तो पळोवपाक गेलो तेन्ना ताका एक पोर्तुगीज कॉयन आडलो. तो अशी आमकां म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार जे आमचे आर्कोलॉजिस्ट आहा वरत तेंच्यानी आमकां सांगलां ते म्हणल्यार 1823 किंवा 1824 वर्साचो कॉयन आसूं अशें सांगलेलें आसा. आनी हो पोर्तुगीज कॉयन आसा. आनी तेन्नाची तेका नांव आशिल्लें तें म्हणल्यार कॉपर टांगा हें तेजें नांव आशिल्लें अशें आमकां तेणी सांगलेलें आसा. ताच्या उपरांत हो जो इशू केल्लो तेन्ना जो किंग आशिल्लो किंग दे मिंगेल हेणी इशू केल्लो हो कॉयन आसूं येत अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी आसा. आमकां खबर आसा की 70 वाठारांत जे पोस्त कोदा मावली म्हणटा हांगासर पोर्तुगीजांचो खूब वावर आशिल्लो. ते थंयच्यान हांगाच्यान स्मगलींग करून जे मसाले आनी कितें स्मगलींग करून ते कर्नाटकांत व्हरताले. कर्नाटकांत जे पारोडा गांव आसूं जावं आमगांव गांव आसूं ह्या गांवांत अशें तांकां ट्रॅव्हलिंग करपाक लागीं पडटालें कारण हो दोंगर क्रॉस केलो की कर्नाटकांत पावता. सो अशा तरेचे तेन्नाचे पोर्तुगीजांचे हांगासर वावर चलतालो अशें आमकां एकंदरीत कळटा. कारण अशा तरेचे कॉयन हांगासर आतां एकूच कॉयन गावलो आनीकूय आसूं शकता कारण तो पावसा दिसान हांगासर पळयत जाल्यार सगळे झाडां हें वाडला तेणी जास्त लक्ष दिवंक ना. बट हांगासर ताका एकूच कॉयन गावलो. बट हांगासर पोर्तुगीजांचो वावर आशिल्लो हे सिद्ध जाता. स्टुडंटा खातीर देरोड 70च्यान रुपेश रावत. दक्षिण गोंय कलेक्टरेटात पैसे घेवन LDCचे पोस्ट विकले विजयाचो आरोप. स्कॅमाची इनपूट आयल्या ती खंय तो व्हेरीफाय करता. भरती प्रक्रिया रद्द करची म्हणून विजय मागता. जॉब दिवंक एकले चलये कडेन एकलो पैसे मागतालो दिले ना म्हणून खंय फेल केले. गजाल फोनार मुख्यमंत्र्याक कळयल्या. मुख्यमंत्र्यान खंय चवकशी करपाचें उतर दिलां. साउथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एग्जाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयल्या. म्हळ्यार प्री मॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. आनी तें कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. This is what is the preliminary unverified reports, complaints that have come to me. ज्यो नोकऱ्यो तो BJPचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. मजगती मंत्री बाबूश म्हणटा बेट्टेच आरोप करचे न्ही. पुरावे आसात जाल्यार दिवचे. First and foremost, I have heard that someone has said, first and foremost, there were some 92 posts, whatever LDC. See, what I am trying to say is very simple. One post only let anyone show. I challenge anyone that in one post, anyone has exchanged money or something like that. That allegation what they have made. Only one post you show me. I have got a record of 23 years. I'm in politics in 23 years. Again, last time I also made allegation against PWD ministers, but I had proof. With proof I spoke. Opposition has got basically everything just to now for everything is a scam for them. त्याची कामं झाली पण स्कॅम नव्हते. पण कामं जायना झाले तर तुझे स्कॅम. पोन्ने गोंयचे शेतकी विज्ञान केंद्रान कुंकळीच्या 3 शेतकारांक सुपारी पाडपाचें माक्न दिलां. उंचाय 60 फीट. हलक्या माक्नान बायलांकूय जमिनी वयल्यान सुपाऱ्यो वा नाल्ल काडपाक जमता अशें हें माक्न. ICARन हें यंत्र केलां म्हणून शेतकार सांगतात. विकते घेवंक गेल्यार 60,000 जाय खासा रिपोर्ट.
तुकाच पता पळय पडलो ते माडयेर चढपाक आतां मानाय मेळना आनी थोडे शक्यय जायना ते चढपाक घर आसल्यार सुद्दां म्हणून ते सरकारान एक बरी सोय केल्ली आसा जी ती आमकां सहज बायलांक जावं कोणाकूय हलके भुरग्यांक सुद्दां ते सकयल रावन काडूं शकता. तशेंच जी सुपारी झडटा तेका फवारणी मारपाक सुद्दां ते एक वेगळें पायप आसा जेणे करून आमची सुपारी फार्मरांक आमच्या सुपारी सांबाळून बरो फायदो जावचो हे हेतून त्या दृश्टीन तो बरो एक सरकारान आमकां ते सोय करून दिल्ली आसा. जेणे करून ती आमची कुळागरां आतां कोण करपाक वचना की चडपाक जायना कोण मेळना मानाय म्हणून ती उरता तशी ती सांडची न्ही हे खातीर एक आधुनीक पद्दतीन ते आमकां बरें मशीन कशें मेळ्ळेलें आसा. ते सुपारी आमचे पळोवपाक गेल्यार कुंकळ्यान जावं पंचायत वाठारान सगळे आमचे फार्मरूच आसा ती प्रत्येकान अशें ग्रुपान एकठांय रावन जर अशें हाडीत जाल्यार ती बऱ्या पडटली अशें म्हाका दिसता आनी आमची कुळागरां तशी टिकोवन उरतली. ती हायट कितली आसा तेजी? हायट 60 फूट उंच आसा. बरी माडये सुद्दां बरी लांब आसा ती सकयल्यान सहजपणे काडूं शकता. आणि हे कोणी दिला सरकारान काय आमकां सरकारान दिला केव्हीकेतल्यान ICRतल्यान आमकां ते दिल्ले आसा. STC म्हणजे शेड्यूल्ड ट्रायब कंपोनंट हांचे खातीर फंडींग तांचे कडेन आसा ताज्या थ्रू हे आमकां कुंकळ्या गांवांतल्या 3 शेतकऱ्यांच्या ग्रुपांक हे ताणें फ्री दिलां. तातूंत सुपारी काडपाक येतली जाल्यार नाल्लय काडपाक येतले 60 फूट वयर पर्यंत जमने वयल्यान काम करूंक येता आनी सामान्य म्हणजे कुवतीचो मनीस आसा पळय म्हणजे फिजिकली अशें म्हणटा जो कॉमन मनीस आसा जावं दादलो जावं बायल तांकां हें सहज जमने वयल्यान काम करूंक येतलें सुपारी पाडपाचें किंवा जे सुपारी न गळची न्ही म्हणून कळे रोगाचे विरुद्ध जे स्प्रेईंग करता आमी तें अगदी वयल्या हाजेर लागींच्यान फवारणी करपाक वतली तातूंत वेस्टेज कमी जातली हाजी औषधाची आनी इफेक्टीव स्प्रेईंग जातली. पावसाच्या दिसांनी अस्तंत घाटांत पील मिलिपीड म्हणल्यार वाघाची मूय दिश्टी पडटा. थंड वातावरणात ही मूय वावुरता म्हणून पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केळकार सांगता. कुसकी पानां खावन ती जगता तिचेर वाघा सारखे पट्टे आसतात म्हणून तिका वाघाची मूय म्हणटात. पर्यावरणाचो बॅलन्स राखूंक ही मूय म्हत्वाची. आमच्या अस्तंत घाटान आस्पावपी म्हादय अभयारण्य आणि ताच्या लागसार जो रानाचो वाठार आसा तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा तरातरांचे कृमी किटक आणि हातून आस्पाव जाता वाघाच्या मुयेचो. वाघाची मूय म्हळ्यार पील मेलिपीड आणि ही पील मेलिपीड जी आसा ही खंयच्याय परिसंस्थेन आरोग्य जेन्ना त्या वाठाराचे बेस बरे असता तेन्ना आमकां ती दिश्टी पडटा. आता पावसाच्या दिसांनी 4 म्हयन्या खातीर ही पील मिलिपीड जी आसा ती आमकां चडांत चड दिश्टी पडटा. तेचे फाटलें मुख्य कारण म्हणजे ह्या प्राण्याच्या एकंदर अस्तित्वा खातीर गरज असता वलसर आसपी पानां कुजलेली पानां जी आसा ती खावपाचें काम जे आसा ते ही पील मिलिपीड करीत असता. आमच्या पर्यावरणात ताची राखण जावची ह्या नदरेंतल्यान जे तरातरांचे कृमी किटक महत्वाचे योगदान करता तातूंत आस्पाव जाता ह्या वाघाच्या उयेचो. दिसता जरी सादी आमकां पूण तिचे काम जे आसा हे खूप महत्वाचे असता. कित्याक आयज आमी जेन्ना पळयता की माती जी आसा ही माती आमकां राखून दवरपाची आसा जाल्यार ह्या मातीची निर्मिती करपा खातीर
आमकां अशे कृमी किटक जे आसा ते मदत करता आनी तातूंत आस्पाव जाता ह्या वाघाच्या उयेचो. ही वाघाची उय इतकी संवेदनशील असता की तिका मनशाच्या पायांचो स्पर्श जालो किंवा तिका दिसता की आपल्या सभोवताली कितें तरी अडथळो आसा, अडचण आसा आपल्या अस्तित्वा खातीर, जाल्यार बेगोबेग ती आपणाक कवटाळून घेता. सगळे जे तिचे कवच असता ते कवच तिच्या भोवताली येता, तिचे राखण करपाचो यत्न करता. वेस्टर्न घाटाक आमकां खुबशे जीव जंतू पळोवपाक मेळटा आनी प्रत्येक जीव जंतून तांचे वेगळेपण आसता. तशेंच आयज आमी सध्या वेस्टर्न घाटाक आसा आनी वेस्टर्न घाटाक आमकां एक आगळो वेगळो असो जीव मेळ्ळो. ताचें इंग्लिशीन नांव पील मिलीपॅड म्हणटात ताका आनी लोकल लँग्वेजीन आमी जर म्हणूंक गेले जाल्यार ताका वाघाची उय म्हणटात. जर एका बारीक तुमी जर पळयलें जाल्यार ही जी वाघाची उय आसता ती जवळ जवळ एक आंगठे जी आसता आनी चलतना ताका जर कोणें इंटरप्ट करीत किंवा जर हात लायत जाल्यार ती एक सामको बॉल असो कन्वर्ट जाता आनी आपल्या प्रोटेक्शनाक लागून ती स्वताकूच कवर करून घेता आनी ती एका बॉलान कन्वर्ट जाता. वाघाचेर जशे स्ट्रिप्स असतात तशेंच ते तरेचे पट्टे ही जी आमची वाघाची उय आसता तेजेर पळोवपाक मेळटा. म्हणूनच मे बी एका वाघाची उय अशें नांव पडलें आसा आनी ही सामकी आगळी वेगळी अशी वाघाची उय जी आमकां वेस्टर्न घाटाक पळोवपाक मेळटा. 70 स्टुडंटा खातीर कंप्लीट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.